आयटकाच्या अखिल गोय पंचायत कामगार युनियनान आपले मागणे घेवन आयटकाच्या फुडारपणा सकयल बेरेस्तारा पणजेन मोर्चा काढलो. गोंयांतल्या पंचायतीन काम करपी कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो ही मुखेल मागणी घेवन पंचायतीचे हे कामगार मोर्चान वांटेकार जाल्ले. उपरांत जुंता हाऊस इमारतीन आशिल्ल्या पंचायत संचालयान वचोन संचालकाक निवेदन दिवपा खातीर गेल्ले. मात संचालक अजित पंचवाडकार सुटयेर आशिल्ल्यान तांकां मेळोंक ना. पंचायत कामगारांचे मागणे बेगीनाच पुराय ना केल्यार परते मोर्चा काडटले अशें आयटकाचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगलें. आम्ही ऑल गोवा पंचायत वर्कर्स युनियन 190 पंचायतीचे कर्मचारी प्रतिनिधीपणान आज पणजे शहरान जमले आणि जनरल बॉडी घेतली. जेन्ना तेंचे लॉंग टर्म आणि खूप वेळसून प्रश्न पडल्यात सरकारा फुडें ते जेन्ना मिटाना अशें म्हणून कामगारांक गमले तेन्ना कामगारांनी निर्णय घेतलो की ताबडतोब पणजे शहरान एक मोर्चा काडचो आणि पंचायत डायरेक्टराक आणि ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन गोडिनो पंचायत मिनिस्टर ताका एक जाहीरनामो दिवचो. आणि त्या जाहीरनाम्यात आमी मुख्य मागण्यो घाल्या की आमकां 7th पे इमिडिएटली मेळपाक जाय. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां मनोहर पर्रीकाराक आमी कळयल्लें आहा ऑलरेडी. त्याच परी मिनिस्टराक मेळोन कमीत कमी 7-8 जाहीरनामे आमी ऑलरेडी दिल्ले आहात. पंचायत डायरेक्टराक तरी खूप वेळी मेळ्ळ्यात, अजूनही काय आमचे प्रश्न मिटोंक ना. 7th पे कमिशन पयलो प्रथम डिमांड आणि 50 आणि 8 वर्सां 58 years फॉर क्लार्क्स रिटायरमेंट एज should be revised to 60 years and there should be a uniformity in retirement age for clerks and everybody. 60 years should be the retirement age. तिसरो विकर पंचायत हांगा गोंयांत कमीत कमी 25-20 पंचायत आहात आर्थीक दृश्टिकोनान. तांकां गव्हर्मेंट मदत करता पण गव्हर्मेंटाची यंत्रां डायरेक्टर ऑफ पंचायत ती ज्या तरेन चलपाक जाय त्या तरेन चलना म्हणून गव्हर्मेंटान अजूनही निर्णय घेवंक ना आणि त्या पंचायतीक आर्थीक मदत मेळोंक ना. आणि ताका लागून रिटायर जाल्ल्या कामगारांक ग्रॅट्युटी मेळना, पेन्शनी मेळना आणि त्याच परी तांकां कामगारांक टायम टू टायम पगार मेळना. हे जावपाक जायना जेन्ना पंचायत एक ग्रासरूट डेमोक्रेटिक ऑर्गनायझेशन, एक संस्था ज्या लोकशाही सांबाळटा आणि लोकशाही पद्धतीन या सरकाराची बुनियाद म्हणपा आता, एक फाउंडेशन म्हणपा आता, एक भशेचो पंचायत राज जेन्ना ह्यो अमेंडमेंट येयलो राजीव गांधीच्या वेळार इट हॅज गॉट अ व्हेरी बिग स्टेटस पंचायत राज सिस्टम. सो त्या कोंतान कामगारांक थंय दुखोवंक जायना, तेंचे टायम टू टायम प्रश्न मिटोवंक जाय. सिनियर आहात तांकां आदलो ग्रॅट्युटी मेळना, पेन्शन मेळना, ते मेळपाक जाय. आणि उरलेले सगळे डिमांड आमी घालून ह्यो मेमोरंडम दिला. हांगा येवन जेन्ना आमी पंचायत डायरेक्टराक मेळोंक गेले मेमोरंडम दिवपाक जाल्यार आमी आयकलें की तो लिवीर आहा, तो ह्या ताणें कॅज्युअल लीव मारलेली आहा आणि दुर्दैवान तो आमकां मेळोंक ना. आमी इच्छा बाळगितात की पंचायत मिनिस्टर हाच्या बद्दल नोंद घेतलो, आमच्या प्रश्ना बद्दल नोंद घेतलो आणि पंचायत डायरेक्टर व्यवस्थित काम करून बेगीच्या बेगीन आमचे प्रश्न मिटतले. आणि जरी तर मिटना जाल्यार आमी या सप्टेंबर म्हयन्यात परतून एक जाहीर मिटींग आपयतले आणि फुडलो निर्णय घेतले. चड करून सगळ्या पंचायतींनी आमी 2 दीस स्ट्रायक करपाची सुद्धा डिसिजन घेतले, पण ते लोकशाही पद्धतीन घेतले. वय मग लोकशाही पद्धतीन घेतले, सगळ्यांक विचारून घेतले. हांगा काय हुकुमशाही खंय कोण चलयना जाल्यार लोकशाही पद्धतीन. आणि पण तेज्या पयले आमी एक मोठी कॅम्पेन करतले, 15 डे कॅम्पेन पंचायत कामगारांची. आणि दर पंचायत थंय आमी पंचायत डायरेक्टर, पंचायत जिल्हा परिषद, डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि दर एका पंचायत सरपंच आणि सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करतले, विनंती करतले, हार्दिक विनंती करतले की तेणी गव्हर्मेंटाक बरोवचे आणि सांगचे इमिडिएटली पंचायत कामगारांचे प्रश्न मिटय म्हणून.